कुर्टी हाऊसिंग बोर्ड बायपास सर्व्हिस रोडाकडेन हालींच रस्त्याक पेवर्स बसयल्यात. अजून 10 ते 15 दीस जावंक ना आनी हे पेवर्स वयर सकयल जाल्यात तशेंच फुटल्यात. ह्या खातीर ह्या सुवातेर डांबर किंवा कॉन्क्रीट घालचें म्हूण थळाव्यांची मागणी आसा. RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर. जमा जाल्ली सकाळपासून हांगा क्रिस्टल कॉम्प्लेक्स हाऊसिंग बोर्ड जंक्शना मदीं हे सिवरेजीचें जे काम चालू आसा तितून तेणी सडनली पेवर्स घातले रस्तो करपाक. एक्चुली ताका डांबर नाल्यार कॉन्क्रीट कितें करून तो अपडेट करपाक जाय आसलो पूण तेणी पेवर्स घातल्या ते सद्या अशें कंडिशनान 15 दीस जायनासतना ते फुटोन मोकळे जाल्ले आनी वयर सकयल जाल्ले आसा. ते प्रश्न मोठो आसा की हे कितले पर्यंत टिकतले. तेका लागून आयज आमी सिवरेजीचे ही प्रदीप गावडे हाका हांगा आपयलो आनी सगळ्यांनी क्वेश्चन केले आनी लोकां कडेन आग्रह आसा की हांगा तेणी हें कॉन्क्रिटायज करचें नाल्यार डांबर घालचो आनी हें परमनंट सोल्युशन हेका काडचें. हे आमची तेका रिक्वेस्ट आसा. हे पेवर्स आमकां नाका, पेवर्स टिकपाचें ना. सो मान्य केलें तेणें आतां हें करता म्हणून तेणें आपण डिस्कस करून हेजेर फुडें उलोवन कितें तें कळयता म्हणून सांगलां, कितें सोल्युशन काडटा म्हणून सांगलां आमकां. ते रिपेर करता म्हणटा ते रिपेर ते जावचें ना, ते फुटत रावता ते सर्वीस रोडार कित्याक कंटिन्युअस हेवी ट्रॅफिक फ्लो जाता. हे पेवर सारके उरपाचें न्हू. तेका लागून आमचो रिक्वेस्ट आसा तांकां परत एकदां की तेणें हेजेर बेगिनात बेगीन सोल्युशन काडून कॉन्क्रीट अथवा डांबर घालून ते फायनल हें करचें पडटा. हे सगळे वांग क्रॅक गेल्या पळय हे फुटल्या कितें करताले पेवर्स रस्त्याक खंयच्या एंगलान पेवर्स हायवे हो ऑथॉरिटीन हे दिवचे आनी आमचो क्लियर स्टँड आसा. हे पेवर्स काडचे आनी हांगा एक तर तार रोड डांबराचो रोड नाजाल्यार कॉन्क्रीट करून दिवचें. आमकां पेवर्स नाका नाजाल्यार फुडले स्ट्रॉंग जातले हांगा स्ट्रॉंग एक्शन घेवची पडटली आमकां लोकांक.